मेरा मोबाइल दिखाई दे रहा है, जरा देखो। नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मलेशियाचे पंतप्रधान अनवर इब्राहिम हांच्या वांगडा जाली द्विपक्षीय बसका। दोनही देशांमधी वेगवेगळ्या विषयांचेर जाल्यो कबलाती। प्रधानमंत्र्यांनी दिली जोड बसकेत माहिती। मलेशियाचे पंतप्रधान अनवर इब्राहिम हांच्या कार्यालयात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची औपचारिक भेट। शिष्टाचाराप्रमाण प्रधानमंत्र्यांक दिली मानवंदना। गोयची अस्मिताय आणि भास ह्यो गजाली गोंयकारांचे सामर्थ्य आणि दृष्टिकोनाचो स्रोत। गोंय विद्यापीठाचे कुलपती राज्यपाल कुसापती अशोक गजपती राजू हांचे विद्यापीठाच्या वर्सुकी दीक्षांत सुवाळ्यात प्रतिपादन। साखळेच्या लोकांच्या पाठिंब्याक लागूनच नजरेत पुराय वाचनालय आणि हेर प्रकल्पांच्या लोकार्पण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत। आयसीसी टी20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत भारतीय पंगडान अमेरिकेचो 1-2 धांवड्यांनी केलो पराभव। आणि आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मलेशिया भेटेर राजधानी कौलालंपूर हांगा मलेशियाचे पंतप्रधान अनवर इब्राहिम हांच्या वांगडा द्विपक्षीय चर्चा केली। ह्या चर्चेत तांणी भारत मलेशिया संबंधांचो सर्वांगीण नियाळ घेतलो। सामरीक, अर्थीक, तंत्रगिन्यान आणि भौशीक वाठारांतले सहकार्य अदीक घटमूट जावचे हे खातीर दोन्ही फुडाऱ्यांमदी भासाभास जाली। दहशतवाद, गुप्तचर माहितीचे दिवप घेवप आणि सुरक्षा सहकार्य वाडोवप ह्याच वांगडा व्यापार, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, माहिती तंत्रगिन्यान, जैव तंत्रगिन्यान ह्या सारख्या विषयांचेर दोन्ही देशांमदी वेगवेगळ्यो 11 कबलाती जाल्यो। कबलाती उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मलेशियाचे पंतप्रधान अनवर इब्राहिम हांणी जोड पत्रकार परिषद घेऊन अधिक माहिती दिली। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ बहुत मायने रखता है। एक तरह से एक्सेलेंसी, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस वातावरण में भारत और मलेशिया दो मैरीटाइम नेबर उसको अपने संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। मेरी आज की यात्रा का मूल संदेश एकदम स्पष्ट है कि भारत मलेशिया के साथ मिलकर हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है और सहयोग के हर क्षेत्र में विस्तार और प्रगाढ़ता लाना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसाच्या मलेशिया भोंवडेर आशिल्ले। आयज तांणी मलेशियाचे पंतप्रधान अनवर औपचारिक भेट दिली। ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका शिष्टाचाराप्रमाण मानवंदना दिवन तांकां येवकार दिलो। दोनूय देशांमधले व्यापार वाडीक लागचे, गुंतवणुकीक वेग मेळचो हे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मलेशियातल्या मुखेल उद्देग समूहांच्या वडील अधिकारी आणि फुडाऱ्या वांगडा भासाभास केली। प्रधानमंत्र्यांनी भारतीय राष्ट्रीय आर्मीतल्या आदल्या सैनिकांक भेट दिवन तांच्या योगदाना खातीर तांकां याद केलें। ह्या भेटेक लागून भारत आणि मलेशिया देशांमधले संबंध अदीक घटमूट जातले असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मलेशिया भेटे मजगती भारत आणि मलेशियाच्या प्रधानमंत्र्यांनी व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तंत्रज्ञान, फिनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षण, भलायकी सेवा, संस्कृती आणि पर्यटन अशा वेगवेगळ्या वाठारांत द्विपक्षीय कबलाती केल्यात. पूर्व विदेश मंत्रालयाचे सचिव पी कुमारन हांणी पत्रकार परिषदेत प्रधानमंत्र्यांच्या मलेशिया भेटेची खोलायेन माहिती दिली. घरमंत्री अमित शहा आज छत्तीसगड भेटेर आसात. तांच्या अध्यक्षतेखाला रायपुरात उंचेल्या पावंड्यावयली सुरक्षा समीक्षा बसका जाली. नक्षलमुक्त भारत करपाचे कारण सुरू केल्ल्या कारवायेची माहिती तांणी ह्या बसकेत घेतली. केंद्र सरकाराचे वतीन 31 मार्च 2026 ही नक्षलमुक्त भारत करपाची मोख आसा. ह्याच फाटभुंयेर केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी छत्तीसगड आनी लागसरच्या नक्षलग्रस्त राज्यांच्या सुरक्षेचो आयच्या बसकेत नियाळ घेतलो. केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी भोपाळांत आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिषदेत भारत आणि अमेरिके मजगती जाल्ल्या व्यापार कबलातींचो नियाळ घेतलो. ह्या कबलातीक लागून भारतातल्या शेतकारांक कसलोच धोको ना अशें तांणी स्पष्ट प्रमाणात सांगलें. ह्या कबलाती प्रमाण अमेरिकेन कांय भारतीय शेती उत्पादनां वेले आयात मोल उणें करून शुन्यार पावयला अशें शेती मंत्र्यांनी सांगलें. देशाचे हित आनी शेतकारांची सुरक्षितताय हाची हमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्या अशें शेती मंत्र्यांनी सांगलें. मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्सा निमतान संघाचा 100 वर्षांचा प्रवास नवे क्षितीज ह्या विशयाचेर सध्या देशभरात व्याख्यानमाळा सुरू आसात. मुंबईतल्या निमण्या सत्रातल्या दुसऱ्या दिसा सरसंघचालक मोहन भागवत हांणी आपले विचार मांडले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा बाबतींत खूप गैरसमज आसात, पूण सत्य मुखार येतकच ते गैरसमज पयस वतात अशें भागवत हांणी म्हळें. संघाचें काम संस्काराचें, प्रचाराचे न्हय अशें स्पश्ट करून इंग्रजी भाशेचो वापर करता ना. जंय गरज आसा थंय इंग्रजीचो वापर करतात, मात मायभास वा हिंदी भाशेचो वापर अधिक जाता अशें तांणी म्हळें. परिस्थिति ऐसी रहती है कि लोगों के मन में नया काम है तो भ्रम रहती ही है, भ्रम फैलाए भी जाते हैं. संघ के बारे में तो ये बहुत कुछ हुआ है, परंतु आखिर भ्रम की सत्ता तब तक चलती है जब तक सत्य सामने नहीं है. ज्ञानेश्वर महाराज की एक उक्ति है ना मराठी में, जववरी रे जववरी जंबूक करी गर्जना जवरीन देखिले पंचानना. जब तक शेर सामने नहीं आता तब तक सियार अपना चिल्लाते रहते हैं. जैसे सत्य सामने आता है तो भ्रम अपने आप दूर हो जाता. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. किसी न किसी मुद्दे को लेकर अभियान चला रही होती है. तेरा खुशी से क्या लेना देना. मेरे नए अभियान का नाम है अभियान खुशी. खोलो दरवाजा. अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलते? बाहर निकलो. आज मैं ना आप लोगों की चटनी बना दूंगी. बिल्कुल उसको रजनी 2.0 बुलाते हैं. सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर. वो मेरी दोस्ती से ज्यादा ना मेरे पैसे भागे थे उसको. नहीं करना इन लोगों की नौकरी. इन लड़कियों से कहो कि अपने लिए नया कोच ढूंढ ले. कौन सा का काम खा गई मैं. सब मेरी वजह से. डैड प्लीज कबीर सर को रोक लीजिए. अपने स्टूडेंट्स को इस तरह बीच राह में छोड़कर क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम एक फेल्ड कोच हो? हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर. ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन. साखळेंतल्या लोकांच्या पाठिंब्याक लागून नजरे मुखार आशिल्ली 80% उदरगतीची कामां पुराय जाल्यात अशी माहिती
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली। तांच्या हस्तुकी लायब्ररींत ज्येष्ठ नागरिकां खातीर रिक्रिएशन सेंटर आनी ईगल स्पोर्ट्साचे क्लब ऑफिस हाचें उक्तावण जालें। त्या वेळार मुखेलमंत्री उलयताले। ह्या वेळार सांखळेच्यो नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू परब आनी ईगल क्लब फातर्पेकर आनी हेर लोकप्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले। ईगल स्पोर्ट्स क्लबाचे योगदान सांखळेंतल्या स्पोर्ट्स कल्चर आणि सामाजिक कामात खूप हाच्या पेक्षा अशाच पद्धतीत म्हणजे क्रिकेट आसतलो, फुटबॉल आसतलो, कल्चरल एक्टिविटी आसतले, ह्या सगळ्या हांकां सातत्यान फुडें हाडपा खातीर ते सदोदीत ईगल स्पोर्ट्स क्लबाचे आतापर्यंत जितके मेंबर जावन गेले तितके जाण सगळ्या जाणांक फुडें हाडपाक खूप मोठ्या प्रमाणात मदत करतात। म्हाका दिसता की हो विशय तांच्यांनी सिद्धी कडेन मांडलो आनी सिद्धीन म्हाका सांगलो। हांवें एक्चुअली शेवटी ईगल स्पोर्ट्स क्लबाचे सगळे मेंबर हे सांखळेकार आनी प्रॉपर सांखळेंत रावपी आनी एज अ आमदार आनी एज अ चेअरपर्सन आमच्या कडेन जर प्रिमायसीस आसत जाल्यार ती मदत करप ही तांकां इम्पॉर्टंट आसलें आनी आमी व्हिजन दवरून तांकां ती मदत केल्या। हाज्या पयलीं खूब जाण जावन नासले अशें म्हाका दिसता आनी म्हणून तर बारीकशा प्रिमायसिसान काय आसना बट ती ताका प्रिमायसीस दिवप आनी ती कशा पद्दतीन एकोमोडेट करून दिवप हे आमी थारायले आनी आज ती तांकां हस्तांतरण करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता। थळावी अस्मिताय, गोंयची भास ह्यो गजाली गोंयकारांचे सामर्थ्य आनी दृष्टिकोनाचो स्रोत आसा अशें प्रतिपादन राज्यपाल तशेंच गोंय विद्यापीठाचे कुलपती पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी केलें। गोंय विद्यापीठाच्या 36व्या वर्सुकी दिक्षांत सुवाळ्यांत राज्यपाल उलयताले। दिक्षांत सुवाळो हो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचो शेवट न्हय जाल्यार जिवीतभर नवे नवे शिकपाच्या प्रक्रियेची सुरवात आसा। ज्ञान हें छाप घालपाक शकता पूण मनशाचें चारित्र्य हें सासणाची उगडास दवरता अशें राज्यपालांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें। Remain connected to your roots, your language, culture, families, tradition, and regional identity are not obstacles to progress. They are sources of strength, balance, and perspective. A person who knows where they come from is far less likely to lose their way. Allow me to share a story not of privilege or spectacle, but of quiet excellence. In an ordinary Goan village was born a boy surrounded by many tongues and many pastes, Konkani and Marathi, Portuguese memory and Indian modernity. गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन हांणी फाटली कांय वर्सां गोंय विद्यापीठान मेळिल्ल्या यशाची आपल्या उलोवपांतल्यान म्हायती दिली। राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण 2020 हांची अंमलबजावणी करपी गोंय विद्यापीठ हें देशांतल्या ठरावीक विद्यापीठांतलें एक आशिल्ल्याचें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। It gives me hearty pleasure to recall that the university, which was established under the Act of 1984 and now peregrinated into its 5th decade of inception, has been able to progressively carve out a distinguished tradition which makes it a coveted institution on its state's firmament. Luminaries from myriad walks of life have, as chief guests, graced the seminal occasion of the university's convocations in times gone by, in cogent testament to their unflinching support and redoubtable confidence in this relatively young institution's commendable trajectory of accomplishment and excellence, with promising vistas beckoning for the future. गोंयची जमीन आनी वळख राखपा खातीर संसदेत संविधान सुधारणा विधेयक 2025 सादर केला अशी माहिती दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरी नवी दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। ह्या विधेयकांत गोंय राज्या खातीर अनुच्छेद 371 IA हातूंत सुदारणा करपा खातीर सुचोवणी केल्या अशें तांणी स्पश्ट केलें। नवी दिल्लीत काँग्रेस मुख्यालयांत घेतिल्ल्या ह्या पत्रकार परिशदेंत काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे आनी गोंय प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर हे लेगीत हाजीर आशिल्ले। We have introduced
this bill, which is a constitutional amendment bill 2025, constitution बनाया था, there was article 371 that was introduced, and article 371 is a safeguard to each state to save their identity, to save their land, the tribal land, their culture, their tradition. और उसी सीरीज में 371 आता है 371I, और जो मैंने अमेंडमेंट अभी इंट्रोड्यूस किया है बिल, इट विल बी 371IA. दिस विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जिसमें वी हैव डिफाइंड दैट देयर विल बी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट काउन्सिल. गोंयच्या जनतेच्यो ज्यो समस्या आनी प्रस्न आसात ते सुटावे करपाची जापसालदारकी केंद्र सरकाराक घेवची पडटली अशें गोंयचे काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी ह्या वेळार दिलें. गोवा का नाम पूरा दुनिया में है, दुनिया के लोग जानते हैं, दुनिया भर के पर्यटक सभी गोवा में आते हैं. वो गोवा को सुरक्षित रखना और वहां की पर्यावरण को वहां पे मजबूती के साथ उसके लिए काम करना, ये पूरे हमारी सभी की जिम्मेदारी है. पूरे देश की भी नजर जो रहती है गोवा के ऊपर, तो एक गोवा हमारा पर्यटन स्थल है हमारे देश का, और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें जो समस्याएं हैं उसको महत्व देते हुए वो खत्म करने के बारे में जो कदम उठाना चाहिए, जो भी केंद्र शासन में रहो, राज्य में रहो, उनकी जिम्मेदारियां बनती है. प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी लेगीत ह्या पत्रकार परिषदेत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बिल लाया है एंड इट प्रूव्स कि कांग्रेस जो बोलती है वो करके दिखाती है. ये बिल जब तक पास नहीं होता तब हम गोवा में आंदोलन करेंगे. संसद से लेके रोड तक जब तक ये बिल पास नहीं होता हम ये मुद्दा पूरे गोवा में उठाएंगे. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दूरदर्शनाच्या एक दिन एक उत्सव ह्या कार्यावळीची तोखणाय केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला सरकारान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजणेची म्हायती दूरदर्शनावरवीं तळागाळामेरेन पावता, ह्या खातीर आपूण दूरदर्शनाच्या पुराय घटकांक परबी भेटयता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोवा दूरदर्शन की तरफ से एक दिन एक उत्सव एक कार्यक्रम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो शुरू किया है उसका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. सही में ये अच्छी पहल है जिस अंतर्गत पूरे दूरदर्शन में पूरे देश भर में जिस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम सब लोगों को पता चलेगा. इट इज अ प्रमोशन ऑफ द कल्चर इन द कंट्री. फर्स्ट टाइम दिस टाइप ऑफ इवेंट इज हैपनिंग इन अवर कंट्री. इससे मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के कल्चर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, इस तरह के कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेने लगेंगे. मैं फिर एक बार दूरदर्शन की पूरी टीम का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. अरे हमदम मेरे मान भी जाओ. बॉलीवुड टॉकीज में 60 के दशक की सुपरहिट फिल्म मेरे सनम, जिसमें है विश्वजीत और आशा पारेख का रोमांस. ये खूबसूरत जरूर है मगर ख्वाब नहीं. हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो. मैं एक मासूम लड़की का दिल नहीं तोड़ूंगी. तुम मुझे अपनी साजिश का शिकार बना रहे हो. सपोर्टिंग रोल में मुमताज, प्राण, प्रेमनाथ और अचला सचदेव. मैंने तो किसी दूसरे की जीप की हवा निकाल दी. किसके हुक्म से इस बंगले का होटल बना दिया? उसी का बंदोबस्त क्यों नहीं कर देते? सर ये ठीक नहीं बताया, इसका यही हाल करते रहो. रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को. क्या बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म मेरे सनम 10 फरवरी दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर. तुम कौन हो, तुम मेरा प्यार हो, माई लव.
शिवानी के चेहरे की इनकी और राजकुमार की मंगनी बहुत जल्दी होने वाली है। तुमने संगीता से उल्टी सीधी बकवास क्यों की? इसलिए कि तुम्हारी और मेरी मंगनी होने वाली है। आपकी जिंदगी में कई लड़कियां होंगी, मैं उनमें से एक हूँ। वो तुम ही हो जिसने मुझे समझाया कि दिल क्या है, प्यार क्या है। हम दोनों में बहुत सा फासला है, दूरी है, फर्क है। गुजर गए जो हंसी ज़माने। तुम राज को रानी से जुदा कर रहे और आप राज को मुझसे जुदा करना चाहते हैं। जिद्दी आप हैं जो महज एक पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए मेरी जिंदगी से खेल रहे हैं। तुम राज से प्यार करती हो, करती रहोगी। सब कुछ दौलत, कामयाबी और शोहरत के लिए था। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुमने मुझे पाने की ख्वाहिश की थी। मुझे दौलत चाहिए, नाम चाहिए। तेरे प्यार का बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म माई लव 9 फरवरी दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबरांकडे। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पांतल्यान सामान्य लोकांची खासा करून बायलां, तरणाटे, शेतकार आनी गरीब हांची आस्त आनी आकांक्षा पुराय जातली असो विस्वास केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी उक्तायला। काल पणजे आयोजीत केल्ल्या खासा पत्रकार परिशदेंत मंत्री उलयताल्यो। पर्यटनाचेर लक्ष केंद्रीत करपा खातीर अदमासपत्रकांत खाशेल्यो येवजण्यो तयार केल्यात। काजू, नाल्ल आनी नुस्तें हांच्या उत्पादनाच्या वाडूय खातीर केल्ली तजवीज गोंयच्या फायद्याची आसा अशें मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी सांगलें। इस बजट के माध्यम से जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है विकसित भारत का, उसको गति मिलेगी, युवाओं को एक अच्छा अवसर मिलेगा, महिलाओं को बेहतर अवसर मिलेगा, हमारे किसान के लिए भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और उसके साथ ही साथ देखें तो पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देना, काजू, कोको जैसे क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी गोवा में आज हम सभी बैठे हैं तो उसमें भी काफी फायदा राज्य को मिलेंगे, देश के साथ साथ राज्य को भी मिलेंगे। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी गोवा को काफी इससे फायदा मिलेगा और उसके साथ साथ बेहतर ढंग से जैसे सी फूड एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री की बात की गई है, उसमें वैल्यू कैप फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू के लिए भी इसमें काफी सुधार किए गए हैं। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे आयोजीत केल्ल्या जनसंवाद कार्यावळीत वांटो घेतलो। ह्या वेळार तांणी लोकांच्यो वेगवेगळ्यो कागाळ्यो, प्रस्न आनी समस्या जाणून घेतल्यो। पणजेत सुरू आशिल्ल्या गोंय पुस्तक महोत्सवाच्या आयच्या 5व्या आनी निमण्या दिसा बऱ्याच म्हान व्यक्तिमत्वांचो थेट संवाद पुस्तक महोत्सवाच्या माचयेवेल्यान घडून आयलो। द मेनी लायव्स ऑफ सचिन पिळगांवकर ह्या कार्यावळींत वेदांता अग्रवाल हांणी सचिन पिळगांवकर हांचे कडल्यान तांच्या जिणेंतल्या खासा अणभवा विशीं ह्या संवादाच्या माध्यमांतल्यान जाणून घेवपाचो यत्न केलो। 4 वर्सां पिरायेसावन सिने क्षेत्रांतल्या वेगवेगळ्या मळांचेर काम करपाचो अणभव आपल्याक मेळ्ळो आनी परिस्थितीन आपल्याक जिणेच्यो बऱ्योचश्यो गजाली लेगीत शिकयल्यो अशें तांणी पुस्तक महोत्सवांत संवाद साधताना सांगलें। I decided to become the man of the house because I did not have any other choice. परिस्थितियों के साथ आपको चलना पड़ता है और उसका सामना भी करना पड़ता है। ये सीख मुझे उम्र के 6 साल में मिली और सडनली मैं जो है वो मैच्योर हो गया और उस मैच्योरिटी के साथ साथ काफी चीजें सीखना भी नसीब हुई और मेरे पिताजी का निधन मेरी उम्र के 26 साल में हुआ। तब मैं वाकई बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। तो जिम्मेदारियां जब आती हैं इंसान पर तब इंसान बहुत कुछ सीख लेता है। महाराष्ट्रातल्या 12 जिल्हो परिषद आणि 145 पंचायत समितींच्या वेंचणुका खातीर काल मतदान जालें। एकूण 68.28% मतदान जाल्ल्याची नोंद आसा। सगळ्यांत चड परभणी जिल्ह्यांत 74.89% जाल्यार सगळ्यांत उणे रत्नागिरीत 65.79% मतदान जालें। मतमेजणी फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर सुरू जातली। ह्या वेंचणुके खातीर 7,438 उमेदवार आखाड्यांत आशिल्ले। कालची मतदान प्रक्रिया पुरायपणान शांततेन जाली।
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर ह्या जिल्ह्यात जिल्हा परिषद वेंचणूक जाली. आयज संत गजानन महाराज हांचो प्रकट दीस. त्या निमतान गजानन महाराजांच्या मठात धर्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यावळीचें आयोजन जाता. बुलढाणा जिल्ह्यात संत नगरी शेगावा सयत महाराष्ट्र आणि गोंयभरातल्या देवळांनी भक्तिमय वातावरणात प्रगट दिनाची कार्यावळ मनयतात. शेगाव नगरी भाविकांनी फुलून गेल्या. वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान भाविकांच्यो दिंड्यो शेगावांत दाखल जाल्यात. ह्या पावन दिसाच्या निमतान भजन, कीर्तन, पालखी, मिरवणूक वेगवेगळ्या धर्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यावळीचें आयोजन केलां. आणि आता वचूया खेळा मळार. ICC T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत भारताच्या पहिल्या सामन्यात पहिली फलंदाजी करताना भारतान अमेरिके मुखार 162 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. ती यादव हाणें सगळ्यांत चड 84 जाल्यार तिलक वर्मान 25 धांवड्यो केल्यो. भारतीय पंगडान 20 षटकांत धांवड्यो केल्यो जाल्यार अमेरिकेच्या पंगडान 20 षटकांत 8 गडे वगडावन 132 धांवड्यां मेरेनच मजल मारली. आयच्या खेळात नेपाळ आणि इंग्लंडा मजगती खेळ सुरू आशिल्लो. इंग्लंडान पयली खेळटना 20 षटकांत 7 गडे वगडावन 184 धांवड्यो केल्यो जाल्यार नेपाळा मुखार 185 धांवड्यांचें आव्हान आशिल्लें. निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना नेपाळान 6 गडे वगडावन 180 धांवड्यो केल्यो आनी इंग्लंडान नेपाळाचेर 4 धांवड्यांनी जैत मेळयल्लें. दिल्लीत आयज फिट इंडिया संडे ऑन सायकल ह्या सायकलिंग कार्यावळीचें आयोजन जालें. लोकांच्या जिणेच्या पद्धतीत फिटनेस येवचो ह्या हेतान ही कार्यावळ सुरू केल्या. फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज हो मंत्र जिवितांत येवचो ह्या खातीर सायकल कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या कार्यावळीत तरणाट्यांच्या वांगडाच जाणट्यांनी लेगीत व्हडा उमेदीन वांटो घेतलो. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.3 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यान उणें तापमान 21 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालें. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मलेशियाचे पंतप्रधान अनवर इब्राहिम हांच्या वांगडा जाली द्विपक्षीय बसका. दोनूय देशांमदीं वेगवेगळ्या विशयांचेर जाल्यो कबलाती. मलेशियाचे पंतप्रधान अनवर इब्राहिम हांच्या कार्यालयाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची उपचारीक भेट. शिष्टाचारा प्रमाण प्रधानमंत्र्यांक दिली मानवंदना. गोंयची अस्मिताय आनी भास ह्यो गजाली गोंयकारांचे सामर्थ्य आनी दृष्टिकोनाचो स्रोत. गोंय विद्यापीठाचे कुलपती राज्यपाल कुसापती अशोक गजपती राजू हांचे विद्यापीठाच्या वर्सुकी दीक्षांत सुवाळ्यांत प्रतिपादन. साखळीच्या लोकांच्या पाठिंब्याक लागूनच नजरे मुखार आशिल्ली 80% कामां जाल्यात पुराय. वाचनालय आनी हेर प्रकल्पांच्या लोकार्पण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची माहिती. ICC T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत भारतीय पंगडान अमेरिकेचो 29 धांवड्यांनी केलो पराभव जाल्यार इंग्लंडान 4 धांवड्यांनी मेळयलो नेपाळाचेर जैत. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव जावन आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात आणि हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हें ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.